सर आयज फर्स्ट डे स्कुलाचो आनी खुबशे अशे बोवाळ जावन आयज हो फर्स्ट डे जाला. सो कशें कितें आसा रिस्पॉन्स स्कुलांनी? बोवाळ म्हणल्यार क्लासीन बोवाळ आसा भुरग्यांचो. आनी फर्स्ट डे म्हणल्यार कोणाचो 6वी, 7वी, 8वी, 9वी, 10वी आनी 12वी हांचे आज एकाडेमीक इयर 25-26 सुरू जालें. आनी खुबश्या जाणांनी खुबशे म्हणल्यार अरावंड 13,000 आमकां लोकांचें रिप्रेजेंटेशन आयिल्लें. टोटल 4,000च्या वयर एप्लिकेशन, ताचेर थोड्याच्यो कॉमन सिग्नेचर्स आशिल्ल्यो. सो इवन 15,000 जर पेरंट धरले न्ही जाल्यार इट बिकम्स मायनॉरिटी, कित्याक टोटल आमचे 3,04,000 भुरगे नर्सरी टू 12th आनी पयली ते 12वी धरले जाल्यार 2,65,000 भुरगे. हातूंचे जर 15,000 जर भुरगे धरले जाल्यार ते मायनॉरिटी. आनी आज आमकां कालूय हांवें कोणाक सांगिल्लें की आज पळोवया न्ही कशें जाता तें. थोड्यांनी एक कशें स्प्रेड केलें की टिचर्सांक एप्रिलान सुटी मेळटाली, आतां टिचर्सांक त्रास जातलो. दॅट इज ऑल्सो रॉंग, कित्याक पयलींच्यान टिचर्स एक फूल एप्रील म्हयनो काम करताले आनी टिचर्सांक फक्त मे म्हयन्याचीच सुटी आसताली. आनी खुबशीं स्कुलां कितें करताले की 10वेच्या भुरग्याक किंवा 12वेच्या भुरग्याक एप्रिलान क्लासीक आपयताले. त्या भायर बाकीच्यो क्लासी घेताली. फॉर एग्जाम्पल भुरग्यांक कितें मायनर गेम्स, कॉम्प्युटर असले दिवन भुरग्यांक बिजी दवरपाक टिचर्स थोडो वेळ तरी क्लासी घेताली. आतां हे ऑफिशियली अंडर NEP आमी केल्लें आसा आनी त्या खातीर भुरगे बरे उमेदीन आसा. ते 5 दिसाच्या फरकान ते भुरगे क्लासीन आयले. आतां थोडे म्हाका बारीक वेदर इन्फ्रास्ट्रक्चर 5 दिसांनी काय इन्फ्रास्ट्रक्चर चेंज कांयच जावचें ना. आनी 30 तारखेक जर भुरगे थंय बसून शिकताले जाल्यार आतां 7 एप्रिलाक शिकपाक कितें जाता, कांय प्रॉब्लम ना. आनी जर क्लासी नाशिल्ल्यो जाल्यार भुरगे कितें करपाचें? ह्याच वतान खेळपाचें. आतां तर तुमी ग्रावंडार वचून पळयलें न्ही, ते सांगता आतां आमी भुरग्यांक गरमी जातली म्हणून 11:30 सोडपाचें केलां. पूण 11:30 सोडटगीर पासून भुरगे भायर ग्रावंडार वचून खेळटले. सो गरमेचो प्रश्न भुरग्यांक ना. आनी आज आमी 5य स्कुलांनी गेले, भुरगे दे वर व्हेरी पॉझिटीव, टिचर्स ऑल्सो वर पॉझिटीव. नियरली 100% अटेंडन्स ह्या 5य स्कुलांनी आशिल्ली. ओके. 5 स्कुलां खंयची सर तुमी? एक सेंट मायकल्स हायस्कूल तालिगांव, मागीर आमी गेले थंयच्यान ऑक्झिलियम हायस्कूल कारंजाले. ऑक्झिलियमान फक्त 7 भुरगीं येवन आशिल्लीं तेंच्या फूल 6वे ते 10वेची. मागीर थंयच्यान आमी गेले KB हेडगेवार हायस्कूल कुजिरा. सो थंय सगळे स्कूल वेवस्थीत चलताले. थंयच्यान आमी गेले रोझरी स्कुलान, थंयूय एटेंडन्स ऑलमोस्ट 100% आशिल्ली. थोड्याच भुरग्यांनी खंय ते एडमिनिस्ट्रेटीव सांगिल्लें की ताणें ऑलरेडी ट्रॅवल प्लॅन्स केल्ले, सो ते मे बी भायले आसतले. सो ते 4 काय 5 तिणें म्हणलें. आनी लास्ट मागीर आमी गेली मुश्टी फोंडा, थंयूय क्लासीस नॉर्मल चलताले. आनी एक इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणल्यार आमी खुबश्या फावटी जुनान स्टार्ट करताले स्कूल, तेन्ना टॅक्स्ट बुक्स पावना म्हणून बोवाळ जातालो. ह्या फावटी डायरेक्टर SCRTन तर व्हेरी क्लियरली 8-10 दीस पयलीं डिक्लेअर केल्लें की सगळ्या स्कुलांनी टॅक्स्ट बुक्स पावले. ओके. आनी विशय आसलो तो चडशे एप्रिलान न्ही भुरगे समर क्लासीक वयता, स्विमींग, बॅडमिंटन आनी हे. आनी मे म्हयनो म्हणटा ते पेरंट्स हॉलिडे खातीर दवरता. हो खंय तरी शेड्यूल हालता कसो दिसना तेंचे क्लासीचो? एक्स्ट्रा करिक्युलम एक्टिविटीज ते करताले ते पळय, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 2020 हे सगळे एक्स्ट्रा करिक्युलर ते डान्सिंग, स्विमींग म्हण एक पॉसिबल जावचें ना, पूण डान्स, म्युजीक, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सगळ्यो स्कुलानूच करपाच्यो अशें एक प्रोविजन आसा. ते जावपाक टायम लागतलो, रोखडेंच जावचें ना. पूण जर भुरग्यांक खेळपाक जाय, डान्स आनी हें तें आतांय सांजचें करूंक जाता. 11:30 सोडटले, सेकंड हाफाक करूंक जाता. स्विमींग सकाळीं करूनय येवंक जाता, नाजाल्यार सांजचें वचूंक जातलें. सो कितें क्लासीस आसा आनी हरशीं पासून रेगुलरली जेन्ना स्कूल चालू आसता तेन्ना भुरगे खेळपाक वता, बाकीचे आनी को करिक्युलर आपले आवडी निवडीचे छंद हे करपाक खंय खंय वता. सो ते चालू करपाक कांय प्रॉब्लम ना असो दिसता म्हाका. ओके सर. आनी आयज भायर प्रोटेस्ट जालो, ती कोण पेरंट्स बीन येवन मेळ्ळा तुमकां? एकूच तांचे लिडर म्हजे कडेन आयिल्ली. ओके. आनी प्रोटेस्ट कोणूच हांगा करूंक शकना. दॅट इज लिगॅलिटी. प्रोटेस्ट जर करतले, कोणूय एजिटेशन करतले जाल्यार डेजिग्नेटेड एरिया आसा. फॉर एग्जाम्पल आझाद मैदानाचेर वचूंक शकता. हांगा प्रोटेस्ट करप इज इल्लिगल. दॅट इज द फर्स्ट मॅसेज आय हॅव टू पास ऑन टू एवरी वन. हांगा येवन कितेंय जर मेमोरंडम
किंवा दिवपाचें आसा दॅट इज वेलकम, कित्याक दीस इज गव्हर्मेंट ऑफीस. म्हजे कडेन ते लिडर आयिल्ले एंड शी वॉन्टेड अपॉयंटमेंट वीथ सेक्रेटरी. सो आय टोल्ड हर दॅट यू एप्रोच द सेक्रेटरीज ऑफीस. सो दॅट इज अ सिंपल थिंग. बिकॉज म्हाका दिसता सेक्रेटरी सरान तांकां प्रॉमीस केल्लें की देर वील बी अ डिस्कशन. दॅट इज वॉट शी वॉज टेलिंग. हांव ताजेर कांय उलोवंक शकना कित्याक हांव नाशिल्लो अशें कितें सांगलां जाल्यार. आनी डिस्कशनाक हांवूय ओपन आसा आनी सेक्रेटरी सरूय डिस्कशनाक ओपन आसा. ओके. Yes.